मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, चेडे जेन्ना वयात येतात तांकां एक प्रश्न पडटा, खंयच्या चेड्या वांगडा काजार करूचे. तुम्ही जर चेडू डॉक्टर आसा तेच्या वांगडा काजार केले, ते बिचारे आपल्या ड्युटीतच रावतले आनी सकाळ आपल्या घरातले पण कामां करतले, ड्युटीत पण रावतले. रात्रीचे तेजे चेडू आसता, भुरगे आसा ते पण ताका त्रास दितले आनी तूं कोंबो तूं पण त्रास दितलो. मागीर ते तुमचें जमोवचें ना आनी तुका ते चेडू तुका डॉक्टरीन चेडू आसा ते तुका वेळ दिवं शकत ना. नर्स चेडू आसा तेज्या काजार केले ते पण तशेंच ऑलवेज बिजी आनी ते पण सकाळी घरातली कामां करतली, परत ड्युटीची कामां करतली आनी परत ते चेडू भुरगे आसात ते भुरगे ताका रात्रीचे त्रास दितले आनी तूं पण त्रास दितलो आनी ती परत झगडी जातली. आतां रावले टिचर जे चेडू आसात ते ताका तर फूल ऑलवेज फ्री, फूल टायम टिचर. ते काय फ्रीज आसता, ताका काय शिकोवचेच आसता आनी फ्री आसता. त्या चेड्या वांगडा काजार केलं तर बरें जाता. पण मिलिट्रीमॅनचे काजार जावं शकत ना टिचरी वांगडा. टिचर ती आसता कितें, जशें भुरग्यांक शाळेंत भुरग्यांक कशें शिकयता तशी ती मिलिट्रीमॅनाक शिकत रावतली. तशेंच मिलिट्रीमॅनची तकली वेगळी आसता, ते तुमचें जमूचें ना. मिलिट्रीमॅन आनी टिचरचे जमू शकत ना, ते मिलिट्रीमॅनाक ते शिकू शकत ना. आतां रावले कोण, कूक चेडू आसात तर ते मिलिट्रीमॅनाक बरोबर ते मॅचिंग जाता. कित्याक मिलिट्रीमॅन दिसा खायत आसता आनी टायम फूल टायम फॉर हजबंड. कूक जे चेडू आसता फूल टायम फॉर हजबंड. आनी म्हणून तुम्ही कशें प्लॅन करात. तुम्ही चेडवांक तुम्ही तुमच्या बायलांक कामाक लायल्यात तर तुमचे घरात ते जमोवचें ना. ते चेडू तुमकां वेळ दिवचो ना. ते भुरगे परत त्रास दितले, घरातली कामां परत ड्युटीची कामां आनी ताका लागून ती सगळी झगडी जातात. मोगाच्या भावा भयणीनो, तुम्ही विचार करात खंयच्या चेडवा वांगडा काजार करूचे. तुम्ही विचार करात. तुमकां सुखी रावचे आसात तर मोगाच्या भावा भयणीनो तुम्ही प्लॅन करात कशें रावचे ते, खंयच्या चेडवा वांगडा काजार करचे. बरें दिसलें म्हणून ना, चेडू आतून बरें जाय, मन साफ जाय चेडवाचें आनी फूल टायम फॉर हजबंड जाय तर ते वेवस्थीत रावतले. ओके, बाय बाय.